नमस्कार. हांव सुचित्रा येश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमक स्वागत. आजी आमी जागृत जगताचे 19चे उपाख्यान म्हण 19th एपिसोड येवन पावल्यांची आनी आमगेल संगात आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ॲक्टिविस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मम्मा तुमकां हेच्या उपाख्यानात स्वागत. डॉक्टर मम्मा तुम्ही फुडली पंतान म्हणलेली तेन्ना फुडली उपाख्यानांत अंत्यांत तुमी आमकां सांगिल्ली म्हळ्यार अनिवार तुका हांव एक विजय देवाडिगा म्हणलेले केस स्टडी सांगता म्हूण म्हणलेलें. आता विजय देवाडिग म्हळ्यार कोण आनी हाणें तुमगेर येवच्याक कारण कसलें म्हळ्यार काणी कसली? विजय देवाडिगा म्हळ्यार बेसिकली तेगेलो आनू कांपार देवाडिगा म्हणून आशिल्लो. तो उडपींतू एर्माड म्हूण एक प्लेस आसा मुल्की कापू लागीं ते एर्माड गांवचे तो तेगेलो आनू. तेगेलें नांव कांपार देवाडिगा म्हूण सांगून ताणें ग्रॅज्युएशन पुरो केलें. बॉम्बे वचून ग्रॅज्युएशन केलें. ताजे फुडें तो हॉटेलांत काम करून आशिल्लो. मस्त जेन्ना SLC आनी कॉलेज पुरो करची ते फुडें काल तशें मुडपात MGM कॉलेज आशिल्लें जाल्यार तांगेलें शिक्षा तुटना. तेच करून ताणें 1965 की 66 गेलो पुरो करून न्हू तेका 1916 ताका काम मेळ्ळें. 1916 ताका रेल्वेंत काम मेळटना ताजे फुडें ताणें हॉटेलांत पुरो करून न्हू तेवूय कुर्ला स्टेशना लागींची ते तांगेलें रेल्वे वेस्टर्न रेल्वेचे तेगेलें ऑफिस थंय पुरो ताणें वचून मस्तिना गुर्त करून न्हू म्हाका कशी पुढे काम दिवका म्हणून हागलें क्वॉलिफिकेशन हें तें पुरो करून ताणें रेकमेंड केलें. फुडें अपॉयंटमेंटाक बोर्ड गिर्ड कसलें ना ते मॅनेजरान कोणाक जावं की तांगे करयेत तें एप्लाय कर ताका एप्लिकेशन बरोवन घेवचें ताका काम दिवचें अशें करून न्हू ताका तें काम दिलें. काम करून न्हू 1970 थंय तो ती ऑफिसांत आशिल्लो. ताजे मदीं गांव न्हू आप्पी म्हूण एक चलयेक वाडी करून चमकलो. आप्पी आनी तो करून न्हू तेगेले ऑफिसर्स क्वॉर्टर्स आशिल्ले तांत पुरो तांणी लायक करून सेटल जालींची. विजय देवाडिगो तेगेलो चेलो आनी एक चेडूं आशिल्लें बट विजय देवाडिगो मालगडो. सो 10 वर्सां आसतना ताणें विजय देवाडिगा ल्हान कांपार देवाडिगा हार्ट अटॅक जावन गेलो केन्ना 1917 हार्ट अटॅक जावन गेले कुठले ताका ऑल ऑफ ए सडन सगळें फॅमिली कशी कशें मुखार करचें म्हूण कोतना ऑफिस आशिल्लें तेन्ना ताका हार्ट अटॅक जालें. 2 दीस हॉस्पिटल आशिल्लो रिकवर जाय आनी तो गेलो. रेल्वे हॉस्पिटलांत आशिल्लो. ताजे एडमिशनाचे ताजे पुरो ते तांणी केलें कोणाक रेल्वेच्यान केलें करून कडेन तागेलें क्रिमेशन परत तरी एक तांणी 2 चॉयस दिलें. तूं एक काम करी आतां पेन्शन जावका जाल्यार आतां घरी येत तुका पेन्शन मेळटा वर्साक 2000 रुपया म्हयन्याक 2000 रुपया पेन्शन मेळटा आनी तुका हेवूय मेळटा तागे PF फंड ग्रॅच्युटी पुरो मेळटा म्हूण सांगलें न्हू. कितले 9000 तांकां तिका दिले. तिका कसलें कळना दोन्ही ऑप्शन कसो आशिल्लें. दोनी ऑप्शन एक दोनी ऑप्शन न्ही दोनीचें तांगेलें कशें म्हळ्यार तुका जावं जाल्यार काम दिता ती तुगेलें क्वॉलिफिकेशन समजलें काम कितल्या क्लास शिकला तूं ती 6th की 7th की शिकिल्ली ताका D ग्रुप सोडून घेवन विंगड ना. D ग्रुप म्हळ्यार कोयर करचें रेल्वे स्टेशनांत क्लीन दवरचें मागीर असलें काम शिवाय अटेंडर्स मेळत न्ही ते D ग्रुप अटेंडर परत C ग्रुपा येता तें काम तुका मेळटा म्हूण सांगलें. तिका जाय तर म्हूण एक दिलें जाल्यार तिगे तुका ती क्वॉर्टर्स आशिल्ली आतां तशी क्वॉर्टर्स सोडका आनी D ग्रुपाचे क्वॉर्टर्स विंगड ते एक रूम हांगा एटलिस्ट स्टाफ क्वॉर्टर्सांत 2 की 3 बेडरूम आशिल्लें त्या रुमांत त्या रुमा वचच्याक तिका नाका दिसलें.
आनी चेडूं वयसान नाशिल्ली. सर नाशिल्ली तांकां एज्युकेशन कसं करचें हांवें हें ते पुरो मस्त आलोचना येयली. ती म्हणली नाका हांव मत्ता म्हणलो. तेन्ना ती एकलो ऑफिसर आशिल्लो म्हणलो जाय तर वरली पुरो आमी कॅल्क्युलेशन करतात तुगेलें पेन्शनाचें जाल्यार आतां ताका 10 वर्सां तुगे चेल्याक मलगड चेल्याक ताका 18 वर्सां जालें कुडले तूं हांगा पेटय. पेटयले कुडले ताका तुका आमी ताका तेगे क्वॉलिफिकेशन त्या कसं म्हणून करतात म्हणून. तो 10 वर्सां 5th स्टँडर्ड आशिल्लो थंय मराठी मिडियमान तो. ताका 3rd स्टँडर्डाक बसयलो उणपान तो एरमाळान तो. कसं म्हळ्यार ते मराठी मिडियम आशिल्लें हांगा कन्नड मिडियम. कन्नड मिडियम त्या कन्नडाक वचना. तशी 5 क्लासा घालूं जायना. तिनी क्लासाक घालें. तशें तागेलें 2 वर्सां तागेलें गेलें. तशी तागेले 3 क्लासा ते परत जाता ताका 18 वर्सां जातरी तागेले जस्ट SSLC पास जाला. एक्चुअली ताका 10 वर्सां 15 वर्सां पास जावंक नाशिल्लो. तेच 18 वर्सां तर पास जाले कुडले आपी ताका आपोवन सेम ऑफिसर गेली. ऑफिसर वचून पण तुमी सांगिल्लें ताका 18 वर्सां जाले कुडले येवका म्हूण सांगून ताका आपोवन हाडा ताका एक काम दिवका म्हूण म्हणलेली. तेन्ना तांणी हाका पळयलो तिकाय पळयलो. तांणी म्हणलेली पण तो आतां खाली SSLC अटेंडर मेळटा. तुमी एक काम करा ग्रॅज्युएशन करून घेवन येया. ग्रॅज्युएशन करून घेवन येता रे ताका स्ट्रेट वे ऑफिसराक पुतो ऑफिसर मेळचे 7 दीस म्हूण सांगून रॉंग इन्फॉर्मेशन दिलें. म्हळ्यार पेटोवंक आशिल्लें. एक्चुअली तशें ना. एक्चुअल रूल कसो म्हळ्यार 18 वर्सां जावन 1 वर्स भितर म्हळ्यार 19 बर्थडे भितर ताणें एप्लाय करपाची. रूलच तशी कंपॅशनेट ग्रावंडार केन्नाय मोर देन 2 वर्स भितर करता. ऑर कोण तो एलिजिबल म्हळ्यार ताका 18 वर्सां भरली कुडले 1 वर्स भितर करता. ती वापस येयली. आगेल कसं की ग्रॅज्युएट PUC आनी ते परत जालें वापस गेली. एक्झॅक्टली ग्रॅज्युएशन जालें कुडले वचून म्हाका दिवका म्हणून ही तो रावली अशी. तेन्ना म्हळ्यार तांणी एक्सपेक्ट करली आनी ग्रॅज्युएशन जावन येता म्हूण सांगून. तेन्ना तांकां बरें सांगपाचें जालें ना एक्चुअली 18 वर्सां ताणें एप्लाय करपा आशिल्लें. आतां 3 वर्सां जालें खंयची कारणां तरी ताका दिवचें जायना. तुमी डिले जालें कशें जालें म्हूण निमयता. डिले जालें तुमी सांगिल्लें नव्या म्हूण सांगून आमी कोणूय सांगनी म्हणून. आमी कोणूय तुका एडवायस करनी हांगा कोणूय एडवायस करनी. तुवेंची ग्रॅज्युएशन जाता रे तुका सांगिल्लें आमकां गोत नाशिल्लें तें तुगे प्राय जाय न्ही म्हणून अशी पुरा तांगेलें एक्सप्लेनेशन. हाणें भारी बेजार जालो. Miguel Writer on compassionate ground Miguel Writer तुमी कसला दिनाजी पूण सांगून तो थंय वचून MLA MP हांगे तांगेले पुरो हें केलें ताणें. कोण गेले रे ताका ताणें सांगता ती रुला प्रकार तातूंत तुवें 18 वर्सां करता आशिल्लें. आतां कसलें करचें जायना. तूं एक फावटी अटेंडर जावन घेवन मागीर नायट स्कुला वचून कॉलेजा वचून करी आशिल्ले शिवाय तें जायना म्हूण सांगलें. ताणें कितले प्रयत्न केले रे जाय न्ही. सो आनी तशी 2-3 वर्सां गेले. सो 26 25 ताका प्राय जाली. 26-27 जाले. तेन्ना वेस्ट म्हळ्यार हांव उडपा वता. उडपाचो ऑस्कर फर्नांडीस आसा आमगेलो MP. तागेले सांगता म्हूण सांगून तो उडपा आयलो. उडपा येवन ऑस्कर फर्नांडीस पुरो सांगलें. ऑस्कर फर्नांडीसान कुडले त्या कारणान माधवराव सिंधिया म्हूण सांगून मिनिस्टर रेल्वे मिनिस्टर ताका कॉन्टेक्ट केलें. कॉन्टेक्ट करून घेवन पळय जाला ताका मिसलीड करून घेवन प्रॉब्लेम जालेलें. त्या निमित्त आतां ताण त्या चमकला निमगेला म्हूण परत सांगलें. सो थंय ताणें माधवराव सिंधियान रेल्वे बोर्डा फुडें पटयलें. ते एन्क्वायरी करून सांगा तो कितलो वर्स मेल्लो तें कसो न्ही तें पुरो म्हूण सांगून. तांणी 1971 तो मेल्लो. ते जाल्यार मुर्स काय जाल्यार 1 वर्स फुडेंची ताका निवृत्ती केला. त्या निमित्त ताणें मरतना ही वॉज नॉट एम्प्लॉय अंडर सर्वीस ना एम्प्लॉयमेंट नाशिल्लें ताका. त्या निमित्त ताका दिवचें जायना. 75 ताणें रिटायर जाला म्हणून
46 वर्स रिटायर म्हणून जाऊ कसं म्हणून हा नाही त्यांनी सांगितलं ते नाही म्हणू शका पुरं एक्सप्लेनेशन दिलें तो ऑफिसार तूं वर्क करता आसतना मेळ्ळो आनी अमके दिवस ताणें रेल्वे हॉस्पिटलांत एडमिशन जाल्लें आसा डेथ सर्टिफिकेटाचो तेंचे आसा पुरो तेंचे आसा त्या निमित्त रेल्वेच्यान दिलेलें हें रॉंग म्हूण सांगिल्लें तें पुरो दिलें त्यान दिले कुठले तांकां पास कसं कशें म्हणून कळलें ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ವಾಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕಾರಣ सांगचे ಒಟ್ಟಾशी तक तीन पटोशा ताण वापस येवचाना निमगू कम वय रिटायर्ड जालेले ना म्हणून सांगून म्हणालें मागीर केलो एक पटी सुसायड केला म्हणून सांगून तांगेली स्टोरी येयली कसं नायले रियास हो ताका प्रूफ दाखयत आशिल्लो तेन्ना तो उडपा आयलो तेजो भितर ताणें 8 वर्सां स्ट्रगल केला 8 वर्सां स्ट्रगल कशें म्हळ्यार ताण मोर देन 50,000 रुपीज ते करचिली तागेले अम्मालान तागेले फोटो समगेले या सो हे विजय देवाडिगल फोटो हे ताणें सादारण मोर 26-27 वर्सां आमगेले येतना ताका आनी तागेले अम्माले फोटो आसा ती अप्पी देवाडिगा म्हणून सांगून बापा ती मानदार जाले तिका हांव तिगेले निमगेले तुका पेन्शन आसा म्हणून पेन्शन ना काय तेगेले पेन्शन कसलें ना आतां ताका असं म्हणजे 2 जणांकच रेल्वेच्यान मोस केला तेन्ना म्हळेलें पळय 2 पटी गेले तेन्ना एक पटी 200 रुपये पेन्शन म्हळेली एक पटी 2000 म्हळेली आनी 1986 तो गेले तेन्ना 9,500 रुपीज मिगले दिल्लें ते पूण कसर म्हणून म्हाका गोतना आनी म्हाका पेन्शनय न्ही 200 जाल्यार 200 त्या पेन्शन येवका ना तेवूय ये न्ही सर ते म्हाका त्या पेन्शन पुणें दिवका ताणें 50,000 रुपये खर्चिला म्हणून आवडे ताणें 50,000 रुपये खर्च कशी प्रत्येक प्रश्न निमगेला हांवें तो म्हणाल तो जोगेश्वरींतू आनी अंधेरींतू प्रत्येक कडेन तो रात्री हॉटेलांत काम करून बार आनी रेस्टॉरंटात काम करून दिसा वेळार ते वचून घेवन रेल्वे ऑफिसराले ताणें उलोवचें आनी रिक्वेस्ट करचें पांय दवरचे तें पुरो ताणें केलेलें म्हणून तिणें एक्सप्लेन केलें ते जोड भितर ताका टायम दिलें सादारण मोत दिलें आनी कितें मेळना म्हणून ताणें पुरो कन्विन्स केलें पास करायला येयलो म्हणून पळय आतां म्हाजो रेसिनी हांवें कसं नाही करलें म्हणून ते जोड भितर तो वचून घेवन जाफर शरीफ म्हणून सांगून तो हांगा कर्नाटकाचो वापस हांवें ट्राय केलें जाफर शरीफ तेन्ना रेल्वे मिनिस्टर जाफर शरीफाले ट्राय कितले ट्राय केले रे ताणें विंगड कारण सांगून हाका ना म्हणटा ती आमगे ते पुरो रेकॉर्ड आसा ते फूड पटे अशें म्हणलें तांणी आतां अशें म्हणटा ती म्हणून जाफर शरीफाक आमी बरयलें त्या निमित्त अशी ताका खाली डिनाय करच्या कारण सुदिता शिवाय ताका काम दिवचें ना अशें पुरो सांगलें ते जोड भितरी हागेलें ऑस्कर फर्नांडीसान ताका तूं एक काम कर मिगेल कर काम करी म्हणून ताका दिल्ली व्हेलें ते जोड तो MP जाला मेंबर ऑफ पार्लिमेंट जाला मात न्ही तो मिनिस्टर जाय नाशिल्लो तेन्ना थंयच वचून थंय ट्राय केलें आशिल्ल्या पुराय गांवच्यान गेलेल्या पुराय जाणां ताणें रिक्वेस्ट करची महाराष्ट्रांत कोण येयल्यार रिक्वेस्ट करची कसली जायनी तेन्ना 1996-97 तो उडपा आयलो उडपा येवन घेवन आमकां कॉन्टेक्ट केलें आमकां कॉन्टेक्ट करून घेवन ताजे नंतर ताणें आमगे पुरो सांगली तेन्ना आमी ताका एक आर्टिकल बरयलें पळय हाका कशीश जाला इतले अन्याय कोणाकय जावचे ना सर आनी सो ही वॉज एलिजिबल 18 वर्सार तो संकलो ताका ते वापस पटयला आनी आमगे सगळी जी फॅमिली ताणें कसन फायट केला प्रत्येक आमी एक्सपोज केले हे एक्सपोज केले कितें जालें म्हळ्यार मुंबयंतू टायम्स ऑफ इंडियाच्यान ते दाखयता हांव तुमकां टायम्स ऑफ इंडियाच्यान आनी तांणी पुरो जाणान तांची वयर आर्टिकल्स बरयली मुंबय मराठी पेपरार आर्टिकल्स आयले तातूंत आमी एक रिक्वेस्ट केलेलें मुंबय हिंदू साऊथ केंद्राचे कन्नडी कोण आसा पळय तांणी तांची विनंती आमी उडपा घेवन मुंबय येवन घेवन फायट करची जायना त्या निमित्त तुमी कसं करचें जाता की म्हूण पळया अशें म्हूण सांगून आमी आर्टिकल बरयलें तें आर्टिकल भारी हें जालें अपील जालें अपील जावन
व्हेरी नेक्स्ट वीक म्हगेले की 32 मेंबर्स जाले एक लेटर्स आमी ताका पार्टिसिपेट करचे तयार आसची मुंबय देखून कोणा कॉन्टेक्ट करता कशें करता म्हणून आमकां सांगता म्हणून सांगलो तांत आमगेले एम कामांत आशिल्लो प्रसार भारती चेअरमॅन लीडर जालो तो तेन्ना तो टायम्स ऑफ इंडिया की आशिल्लो दिसता ताणें ते कसन सगळे डिटेल्स म्हाका दिया म्हणून ताण आर्टिकल बरयलें तो पत्रिकेक आर्टिकल बरयत आशिल्लो ते कसन मुंबय टुडे ते न्ही मुंबय टुडे मागीर मराठी पत्रिके ते बरयत आशिल्लो ताण स्टार्ट केलें आमकां खंडीत हेल्प करता तुमकां म्हूण सांगलेलो हांव तेन्ना मुंबय वचून तांकां पुरो एक एड्रेस केलें पण हांगा ताका काम दिवचे म्हगेलो उद्देश न्ही हांगा जावचें करप्शन नेपोटिसम हें तें पुरा एक्सपोज करचें म्हगेलो उद्देश शिवाय अशें जाल्यार तेन्ना कशी म्हूण सांगलेलो तें पुरा तांणी एक्सेप्ट केलें मिरा हेस कामत म्हणून मुलगी शिकली मागीर ती सोशल सर्वीस करून आशिल्ली ते मुंबयंत तीक एप्रोच केलें ती म्हणाली काय ना मामा हांव मुंबयची कमिटीचो सेक्रेटरी जावन वर्क करता म्हूण सांगून MR पै म्हणून आशिल्लो तो मंगळूरचो रंगपै अशें पुरा जाणां कोण कोण आशिल्ली की कर्नाटकान विजयवाडा वता आशिल्ली की ताणें पुरा हेल्प केलें इतलें पुरा जातना आनीक ते फुडलें आर्टिकल तें पळय तेजे फुडलें आर्टिकल ಕಾಂಪರ ದಿಯವಾಡಿಗರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ म्हणून एक मनीष कुमार धारा म्हणून तागेले एक स्टेटमेंट मुंबई पेपर राहिले तो मनीष कुमार धारा म्हळ्यार तागेले अटेंडर जावन आशिल्ले तागेले आज थंय आशिल्लो तेन्ना तो अटेंडर जावन आशिल्लो ताणें तें कशी उदयवाणी पत्रिकेर मराठी पत्रिकेर आयिल्लो वाचून घेयलो ताणें ते कमिटी मेंबर्सांक कॉन्टेक्ट केलें म्हाका शानभाग सर लागीं उलोवका हांव सांगचे तयार आसा तशी मात्र आमगेले डिपार्टमेंटांत एकलो अटेंडर आशिल्लो तागेलें नांव पोंकर नांव तो मंगळूरची सुरत कॅन्सकी तोय जिवंत आसात आनी एकलो मिश्रा म्हणून एकलो आसा अशें पुराय जाण जिवंत आसाची तो सांज प्रायर क्या गेलो तितलीशी आतां कसरी जालें ना तो आस्पत्री आसतना मेल्लो तुगेले काम आशिल्लें तेन्ना आस्पत्री एडमीट जावन मेल्लो ताका ताणें एक्सप्लेन केलें हांवें सांगचें तें सगळें एक्सप्लेन केलें आनी म्हाका एनी टायम खंय आपयल्यार हांव येता जाल्यार बिगेल सराले हाका इतलें अन्याय जावचें नासलें म्हूण सांगून तागेलें स्ट्रॉंग मेसेज त्या पूर आमी पेपरार घालें पेपरार घालतना अर्द हाडली ताणें म्हणें ताणें काम करतना ताका असिस्ट केलेलें तागेले मरणा दिवस आशिल्ले पुरे लिस्ट मेळिल्लें आसा हांव दिता म्हाका आनीक वचनी तो तेन्ना रिटायर जावन 1-2 वर्स जालां मात्र मनीष कुमार धारा हांव कशें म्हणून हांव करता म्हणून तागेलें एकतालें तितलें जाता सदां अर्द देंवली ताणें आतां तें जायना तांकां वचून गेलो तेच जोड भितर आनी जुडीत मस्करेन म्हणून आशिल्ली डेप्युटी मेयर मंगळुरांत तिगेली भयण एकली तेच ऑफिसां वर्क करताशिल्ली स्टेनो जावन रेल्वे ऑफिसांत तेच ऑफिसांत ते पर्सनल ऑफिसांत कांपरा देवाडिगान आशिल्लो तिणें आमकां म्हाका कॉन्टेक्ट केलें तेन्ना म्हळ्यार फोन उपर तितले एक्सपेन्सीव जाल्यार तिणें फोन केलो हांव करता सर तुमी कसलेंय करता म्हणला म्हूण सांगून जडीत मुस्करेन आमकां कॉन्टेक्ट करून दिलें ती पुरा म्हणलेली पुरा जन टेन्स आसा हांगा ताका अन्याय जालेलो वय म्हूण सांगून कशें अन्याय जालेले म्हूण सांगता ताणें आईक तेन्ना आसा पळय 18 वर्स जावन गेन आयिल्लो विजय देवाडिगा तेन्ना तांकां आयडिया येयली एक काम आसा वेकेन्सी ना न्ही एक वेकेन्सी आसा कंपॅशनेट ग्रावंडाची वेकेन्सी कशी फुडें देखून त्या वेकेन्सी मार्का म्हूण सगळें ऑफिशियल्सार पुरो केलेलें तितली पुरो हें आशिल्लें वय नाटलें तेन्ना म्हणे तेचे कारण सांगून डिपेंड करचें घेतलें नाशिल्लें कळ्ळें तो तेन्ना तांकां कळ्ळें दुश्मन जाता समज कुडलें हांव आमगेले उदयवाणींत आर्टिकल बरयलें तिरीगे आर्टिकल विजय देवाडिगा उद्योगिनी सचिव रामनायक अधिकारीकडे आदेश कितें म्हण थंय देखून आमी बरयलें हांगा देखून न्हू कर्नाटका देखून स्पेशली सावथ केनरा उडपी मँगलोर देखून राम नायक म्हणून सांगून तेन्ना तो मराठीचो तो हांगाचो रेल्वे मिनिस्टर तेन्ना
आता आम्ही या काण ऐकतना कितली जन रेल्वे मिनिस्टर चेंज जाल्यांची म्हळ्यार कितली वर्स जाले 7 ಜನ वय ಸುರುವೆ ತಗೊಂಡು ಕಡೆ ಇರ್ತೀವಿ 7 ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಲಾಂಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಒಂದು ಟೀ ಬೇಯಿಸಿರು अशी पळोवन जावन गेलो आमकां ते ग्रिप्त जशी आमकां सोडचे जाय न्ही तेन्ना आमी रामनायकाक ते रामनायकाक कशें केलें म्हूण सगळें आनीक पुटे सांगता हांव जाल्यार हांगा इतल्यान तूं उड्डयन दिशी कशें म्हळ्यार ते ऑफिसांत तूं चलचें नेपोटिझम आनी करप्शन आसा पळय ताका कोणें क्वेश्चन करतलो थंय नाशिल्लें हाका तेन्ना त्या वेळार मराठी येना रेल्वे युनियनाक वचूंक निमगे वचूंक हक्क जायना आनी हागेलो हांव न्हू रेल्वे युनियनाचो मेंबर नाशिल्लो ऑफिसर आशिल्लो ऑफिसर इंगड आसा तेन्ना ताका थंय कसलेंच ग्रिप्त नाशिल्लें जाल्यार आमी सोणी आमी रिपिटेडली बरयलें तेन्ना एक विशय कळ्ळो म्हळ्यार जुडीथ मस्करेनस भयणी तिगे नांव विसरलां म्हाका आतां मस्करेनस तिगे नांव सारकी ती रिता दिसता तीन आमकां एक विशय तेलशिल्लें तो केलो पटी महाराष्ट्राचो मुंबय दिल्लीक कारार वता फ्लायटार वच्चाक तो कारार वता केलो पटी ट्रेनार वता कारार वतना तो एकलो आसता विंगड कोणूय आसनाची त्या निमित्त तागेलो ड्रायव्हर आसा पूण तुमगेल्या गांवाचो रामनायका ड्रायव्हर तो ड्रायव्हर तुमगेल्या गांवाचो तो तुळू उलयतालो तुमी कसले तुमी ताका तिलसुका जाल्यार पूण ऑफिसाची लेटर तुमी कसले कितली बरयाची ते पुरो दवरता तागेल्या म्हणून म्हाका दिसना त्या निमित्त तुमी तागेले थ्रू कसले करूं जाता की पळया म्हणून आमी एक चंद करून ड्राफ्ट केले इंग्लिशान ते मराठी ट्रान्सलेशनय केलें कित्याक मातशें चुकूना ते चंद इंग्लिश अर्थ जाय न्ही म्हणून हय ते पुरा ते करून न्हू तदनंतर ताका प्रत्येक सायड हेडींग दिलें आनी ताका प्रत्येक प्रूफ दिलें मेलेलें डेथ सर्टिफिकेट ताणें हॉस्पिटल एडमिशन जाल्लें 2 दिवस प्रत्येकाक प्रूफ एटॅच करून दिवन न्हू ते ड्रायव्हरान आतां दिलें सर थंय वतना ताका तातूंत दिवन सोडका जायते म्हण तो जायते म्हूण सांगिल्लो ताण दिलें ताणें आंगी दुखून धरलेलें दिल्ली वच्च थंय वदिलां कितें तितले तुमी ड्राफ्ट केलेलें प्रत्येकाक प्रूफ हें तें पुरो ताका दवरून न्हू तदनंतर दिल्ली येयले ಕೂಡಲೇ ताण सुरवेक रेल्वेचो जनरल मॅनेजराक आपोवन न्हू ते सगळें दवरके म्हाका हाजें आन्सर दावका म्हाका 2 दिवस भितर ते कशें म्हूण तागे आन्सर दावका आनी कोण कोण ऑफिशियल्सान ताका इतली वेळ ते दवर ते ताणें ट्राय करचे वचून 2 वर्स जाला न्ही 20 इयर्स जाला 20 years म्हळ्यार 38 तेन्ना 18 वर्सां स्टार्ट केलें ताणें आतां 38 वर्सां 20 years कोणें स्ट्रगल करता म्हणून नाही हांव ताची तागेल त्या एक पर्सिस्टंट पर्सिवरन्स जाव येता म्हणून त्या एक होराटाक एक आमकां म्हळ्यार तागेले पर्सिवरन्स पळोवन न्हू म्हाका तें जालें खुशी जालें म्हळ्यार अशी करचें आसो म्हणून सो ताका आमी कोणाक रामनायकाक तें दिल्लें आसा पळय थंय ताण आमगेलें एक लेटर बरयलें तुमगेलें लेटर आमी कन्सिडर करता ती कसलें आसो म्हाका एक 15 days दिवका ताजे नंतर ते कोण कोण कारण आसा पळय तांकां पुरो हांव पर्सनली हेल्ड देम रिस्पॉन्सिबल पुरो ताणें बरयलें कुडलें आमकां तितलें संतोश जालें म्हळ्यार इतले समय खंयचेय हाका रिप्लाय येना आशिल्ले हप्तो पूण रिप्लाय येयले न्हू म्हण नाही रिप्लाय येत आशिल्लें इरिलेवंट रिप्लाय कंटिन्यू करता तांणी इरिलेवंट आशिल्लें कसं की आमगेलें वाट चुकोवची कसं की सांगचें तोंडायला सांगचें हें सांग पळय आतां हो म्हणालो तांकां कंप्लीट तांची रेस्पॉन्सिबिलिटी तांगे गांव न्हू तांकां हें करचें हांव आदेश दिला म्हणून इतली कोर जातरी आनी व्हरलें काणें भोवशे आतां टायम जालें तुगेलें त्या निमित्त आमी तें नेक्स्ट एपिसोडार करुया अशें दिसता सांग जायत आतां विजय देवाडिगा ती रेल्वे केस तुमी आतां म्हाका आतां कशी आनीक वार तें राखचें म्हूण जेता सर म्हळ्यार कसं जाल्लें एंडा कसं जाल्लें म्हूण आयकुका म्हूण जेता सर आमगेले विक्षकांक ताचे एक कुतूहल आसा पुरो म्हूण हांव लेखता इश्ट पूण सांगू न्हू
इतले वेळू आमकां विजय देवाडिगाल केसाचे पयली भाग म्हळ्यार पार्ट 1 हाजे माहिती दिले डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मॉम. नमस्कार नमस्कार. तशीच आमगेले जागृत जगताचे सर्व वीक्षकांक ते हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण वागता.